नोटीसचो उद्देश म्हणजे एक्चुअली आमी पयलीं पासून आमचे हे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन जाता नवीन धोरणाचें ते आमचे कडेन रिकॉर्ड आसतात बुकाचेर आमचे पावती बूक आसा पळय तेंचेर. पूण कितें आहा डिटेल्स आमी काय कोणाचेर धरूंक ना. तितक्या पुरती पेमेंट केले रिसिप्ट काडली जालें सोंपलो विशय. म्हणटकूच कितें आसा की आतां जो हो हादसो जालो न्ही स्टेप तेन्ना आमकां दिसलें कितें प्रत्येकाचो रिकॉर्ड आमचे कडेन आसूंक जाय. काही ह्या कदाचित काही गोष्टी घडल्यो तर आमी प्रत्येक इन्फॉर्म करूंक शकता. त्याच बरोबर कितें आहा की त्याच बरोबर आमी कितें आहा की आमचो माणूस असो आसा विचार की सगळ्या धोरणाक हे सगळें जाल्या नंतर रजिस्ट्रेशन जाल्या नंतर सगळ्या धोरणांच्या तळाचेर वचपाचें. अदरवायज कितें आहा तांकां प्रत्येक धोरणाक हांगासर एक जॉयंट मिटींग अशी सगळ्यांक प्रत्येक गांवच्या 2-2 जावं 4-4 कोण रिप्रेझेंट करता पळय तांकां आपोवपाचें आनी तांकां हो हें कितें घडलां त्याच्या संदर्भात चर्चा करपाची तांचे कडेन. आनी हितूनसून तांकां एक काही गोश्टी समजा येता मनीस म्हणजे परफेक्ट नासता चुकतात केन्ना तरी. तांकां तेंच्यांनी आतां कितें आहा कांय वेळार कितें आसता की जणय मातशें कितें बोवाळ करता आनी अशें आयकूंक येता. काल आमी जेन्ना विचारपूस करपाक गेले तेन्ना तर अश्यो गोश्टी घडोवंक जायना. ह्या खातीर आमी त्याच बरोबर बाकीचे आमी तांकां एक अंडरस्टँडींग म्युच्युअल अंडरस्टँडींग करपाचें आनी तांकां तेंचे कडेन संपर्क चालूच दवरपाचो हो विचार आसा आमचो.